न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला, त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव उषा जरावकर। न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। दिसभरात कितें घडलें हें आमी तुमकां न्यूज रूम बुलेटिनांतल्यान इन शॉर्ट दाखयतात। तशेंच आमचें हें तुमकां पुराय बुलेटिन जें आसा तें 7 PM बुलेटिनान पळोवपाक मेळटा। तर आयज आमी जाणून घेवया आमचे सब एडिटर, एंकर्स तशेंच रिपोर्टरां कडल्यान की आयज दिसभरात कितें जालें तें। समीप, आयज तुजे कडेन म्हत्वाची खंयची बातमी आसा? आयज म्हणटा ती एक शेक अलॉटमेंट। आयज खऱ्यांनी आयजच्या दिसा शेक अलॉटमेंट जावपाचें आसलें, पूण ही काल केस हायकोर्टान आसली हियरिंगाक, आनी तेंच्यांनी आहलें की तेजो एक्सपिरियन्स क्रायटेरिया घातला। म्हटल्यार जे कोण 5 वर्सां परस चड वर्सां तांकां एक्सपिरियन्स आसा तांकां 80%, जेंकां 1 ते 4 वर्सां मेरेनचो एक्सपिरियन्स आसा तांकां 10%, जे कोण फ्रेशर्स आसा जेंकां कसलोच अणभव ना तांकां 10%। तांकां ते हे नाका आहले ह्या हितून ते एक्सपिरियन्स वायज जी कॅटेगरी सरकारान केला अंडर न्यू शेक पॉलिसी, तांकां त्यो नाका आसल्यो म्हणून तेंच्यांनी काल आव्हान दिल्लें एका। देखून हो आसा तो प्रोसेस शिरकोन उरलेलो। ऑक्टोबराच्यान हरशीं ट्युरिजम सिजन स्टार्ट जाता, ऑक्टोबर सोंपलो, आजुनूय शेकाचें डिस्ट्रिब्युशन जायना, आनी देखून शेकाच्या डिस्ट्रिब्युशनाचो मुद्दो हायकोर्टान उरिल्ल्यान फुडें व्हरपाक आडखळ येताली। पूण काल हो सुप्रीम कोर्टान भायर मारलो आनी सांगलें जे सरकार करता तो सामको आसा। तेंचें म्हणणें अशें आसलें की पयलीं जे 0 to 3 years आसले तांकां 30% आसले, आनी बाकीचे कोण तेजे अबाव 3 वर्सांकून चड चलयता तांकां 90% बाकीचे उरिल्ले तांकां हे आहले म्हणून। पूण तितून आतां न्यू येयला तितून मोनोपोली जाता, पूण कोर्टान थारयल्ले दोनूय एक सामके आसा, देखून ही याचिका भायर मारली। आनी आयज टुरिजम डिपार्टमेंटान एक नोटिफिकेशन काडला, आनी जे अलॉटमेंट आसा अलॉटमेंट वायज कॅटेगरीन म्हटल्यार 5 वर्सां परस चड ह्या कॅटेगरीक कितकी शेकां, 1 ते 4 वर्सां मेरेन ते कितकी शेकां, आनी एक्सपिरियन्स नॉन एक्सपिरियन्स कितली शेकां एक नोटिफिकेशन काडली। आतां 7 तारखेक शेक अलॉटमेंट जातलें, 7 तारखेक लॉटरी काडटल्यो। 1400 एप्लिकेशनां येयल्यात, भितरल्यो फक्त 359 जाणांचीच लॉटरी लागतली, तांकां 359 जाणांकूच शेक मेळटले। आतां नॉर्थ गोवान 259 शेक्स आसात, ज्या फर्स्ट कॅटेगरी आसा 80% कॅटेगरी 5 वर्सांकून चड अणभव आशिल्ले तांकां 203 शेकां मेळटलीं नॉर्थ गोवान। जे 1 ते 4 वर्सांचो अणभव आसपी शेककार तांकां 28, आनी जे फ्रेशर्स आसा जेंकां कसलोच अणभव ना, पयल्या फावट ते वेवसायान वयता तांकां 28 शेकां अलॉट जातली। मागीर सावथ गोवान टोटल आसात 105 शेकां, भितरले जे कोण 5 वर्सांकून चड अणभव आसा शेक वेवसाय करपी तांकां 89 शेक्स, आनी जे कोण 1 ते 4 वर्सांचो अणभव घेवन येयल्ले आसात तांकां 8 शेक, आनी कोण नॉन एक्सपिरियन्स आसा अणभव नासलेले तांकां 8 शेक। अशे तरेन 7 तारखेक कॅटेगरी वायज हेंच्यो लॉटऱ्यो लागतल्यो, आनी 1400 पैकी कोणाक ही शेकां मेळटली तें आतां पळोवपाचें पडटलें। पळोवंक गेल्यार नॉर्थ गोवान खुबशीं शेकां आसा, म्हणल्यार कोंगूट सारकेले एकाच वाड्यान इतली शेकां आसा जी बाकीच्या गांवांनी ना, बाकीच्या गांवांकून एका वाड्याकून चड शेकां आसात। आतां ही कशी कोणाक खंय मेजर पॉयंट ऑफ एट्रॅक्शन कोण कशी मेळटली हें 7 तारखेक क्लियर जातलें। आमकां समीपान म्हत्वाची बातमी दिल्ली आसा ती म्हणल्यार शेक पॉलिसीचेर। आतां आमी वचुया आमचे एंकर संजना कडेन। संजना, आयची म्हत्वाची बातमी? आयची जी बातमी आसा ती फेरी बोटीचेर जे दरवाडीचेर सरकारान संकेत दिल्ले की वाडटले म्हणून, ताचेर आतां परत फेरविचार जावपाचे सरकाराचे संकेत आसा, कारण कांय आमदारांनी ताका विरोध केला। आयजूच आमचे कडेन रिपोर्टरा कडेन उलयतना जो कुमारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसाय हाणें सांगलें की दिवाडीच्या लोकांक आनीक फेरी शिवाय आनीक कांय ऑप्शन ना, म्हणटकून तांकां फेरी क्रॉस करूनच वचपाचें ते वचचें पडटा, म्हणटकून
जे दिवाडचे लोक आहात तांकां थाकाय दिवपाक लागून आनी ह्या म्हणजे फेरी दराच्या तिकेट हितूनच्यान सूट मेळपा खातीर आपूण मंत्री आनी मुख्यमंत्र्या कडेन फाल्यां चर्चा करतलो आनी हाचे संबंदी तांकां विनवणी करतलो की ह्यो ज्यो तिकेट दर आसा त्यो म्हणजे सूट दिवपाची. म्हणटकून ताचे वयल्यान आतां आमकां एक हें जाता की एक वेळ सरकार विचार करूं येता की हो निर्णय फाटीं घेवपाचो. संजनान आमकां बरी म्हत्वाची बातमी दिल्ली आसा. एका वेळार अशें आसलेलें की दुचाकी आसा ताका पयशे नासलेले, पूण आतां सरकारान असो निर्णय घेतला की दुचाकीक सुद्दां पयशे लावपाचे आनी प्रवास करता तांकां. पूण थोड्या आमदाराचो ह्या खातीर विरोध आसा. आतां हेजे मुखार कशें कितें आसतलें तें पळोवया आनी आमची ही तुमी पुराय बातमी पळोवची 7 PM बुलेटिनान. आतां आमी वचूया आमचे सिनियर सब एडिटर रश्मी नर्से कडेन. रश्मी, आयची म्हत्वाची बातमी. उषा, आयज म्हत्वाची बातमी म्हणजे गोंयांत 26 ऑक्टोबरा सावन नॅशनल गेम्स सुरू जाल्या आनी आतां नॅशनल गेम्साची जी क्लोजिंग सेरेमनी आसा ती 9 तारखेक जाता. 2.5 वरांचेर ही क्लोजिंग सेरेमनी जातली अशी माहिती आमकां खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिल्या. सुमार 36 पदकां आमच्या गोंयच्या भुरग्यांनी जिखलेली आसा. सो आनीक हितून 4 ते 5 पदकां आमची भुरगीं आमचे जे खेळगडे आसात ते जिखपाक शकता अशी तेणें हे कॉन्फिडन्स आपलो व्यक्त केला खेळा मंत्र्यान. आनी ताणें आनी एक म्हत्वाचें ह्या बाबतीन उलयला की गोंयच्या खेळगड्यांक खूब बरो फुडार आसा, तांकां जाय तो फक्त उर्बा आनी तसो तेंको जो गोंय सरकार तांकां दिवंक सोदता. उशा कितें जाता जाणा, गोंयांत जेन्ना जी फेडरेशन्स आसात जावं जी थोडे स्पोर्ट्स असोसिएशन आसात तांचे भितरले आपसी राजकारण आसता, आपसी वाद आसता. हेचो परिणाम, ह्या वादांचो परिणाम गोंयच्या खेळगड्यांच्या भवितव्याचेर जाता. तो ह्यान फुडें जावचो न्हू. गोंयच्या खेळगड्यांक ताक आसा, तांकां फक्त प्लॅटफॉर्म मेळपाक जाय आनी तो गोंय सरकार तांकां दितलो अशी माहिती म्हणजे आनी अशें विधानूय खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी केला. दुसरी जी म्हत्वाची बातमी आसा जी आमी काल सावन आयकता ती म्हणजे नॅशनल गेम्सांच्या खेळगड्यांनी गोंया खातीर भांगरा पदक, परत सिल्वर आनी ब्रॉन्झ मॅडल जिखला. अशा सगळ्यांक प्रत्येकी एक कॅश प्रायज गोंय सरकारान जाहीर केला. गोल्ड जेणे मॅडल जिखला ताका 3 लाख, सिल्वराक 2 लाख आनी ब्रॉन्झ पदक जिखला ताका 1 लाख अशा पद्दतीचे तांकां मॅडल जिखप्यांक विनरांक कॅश प्रायजीस गोंय सरकारान हें केले. आनी प्लस तेंचे जे कोच आसात तांकांय कॅश प्रायजीस दितले अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिला. सो नॅशनल गेम्स ऑलमोस्ट 9 तारखेक क्लोजिंग जाता. हेका उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हे मुख्य सोयरे म्हणून हांगा हाजीर रावतले. ते शिवाय केंद्रीय खेळा मंत्री अनुराग ठाकूर आसतले. हे शिवाय सभापती रमेश तवडकर आनी आमचे उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक हाजीर रावतले अशी माहिती आमकां खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिली. येस उषा. रश्मीन आमकां नॅशनल गेम्साची म्हायती दिल्ली आसा. तुमी ही विस्तारान बातमी पळोवची आमच्या 7 PM बुलेटिनान. तशेंच हालीं आमचे एक नॅशनल गेम्सा बद्दल स्पेशल सेक्शन जाता तेवूय तुमी पळोवचे. आतां आमी वचूया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन. तेजे कडेन जाणून घेवया ताचे कडेन खंयची आयज म्हत्वाची बातमी आसा ती. ऐश्वर्या, आज एका घराक उजो पेटलो शॉर्ट सर्कीट जावन. ह्या शॉर्ट सर्किटान तेंची सावंड सिस्टम पळय ताका पयलीं उजो पेटलेलो. सो टोटल हे 2 लाखाचें लुकसाण जालां. आयची आसगांवां ही घडणूक घडला आनी हाणें म्हणजे आमकां आतां एक कळ्ळां की मांडवी पुलाचेर एकल्यान उडी मारली. सो तेजें नांव आसा रणजीत केणी, 45 पिरायेचो तो. सो आनी ताका आतां उपचाराक लागून GMCत व्हेला. फुडलो अजून डिटेल कित्याक मारली कितें जाल्यार तें अजून सारकें खबर ना. फुडल्या तपासाक पळयात 7 PM लायव्ह बुलेटीन. ऐश्वर्यान आमकां 2 सॅड बातम्यो दिल्ल्यो आसा. तुमी त्यो विस्तारान मुद्दम 7 PM बुलेटिनान पळोवच्यो. आतां आमी वचूया आमचे सब एडिटर उत्तेजा गावसा कडेन. ताचे कडल्यान जाणून घेवया की आयची म्हत्वाची बातमी. उत्तेजा, आयची म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार काल मध्यान राती दत्तवाडी म्हापसा हांगा सेल्फ एक्सिडेंट जालो. ह्या सेल्फ एक्सिडेंटान कुचेलीचो एक तरणाटो मेहबूब खान पठाण म्हणून एका आगताक मरण आयलें. गोंयांत कितें एक्सिडेंट आतां नवें ना, वारंवार जायत आसा म्हणून सो हेचेर नियंत्रण हाडपाची गरज आसा. दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार आयज खांडेपारा एका हायस्कुलान MIBK हायस्कुलान चोरी जाली. सुमार चोरांनी सुमार 2,80,000 चोरून फारायले. आनी आतां चोरयो पयलीं अश्यो देवळांनी घरांनी जायत, पूण आतां शिक्षणीक संस्थांनी जावपाक लागल्या आनी हाचेर खंय तरी नियंत्रणां हाडपाची गरज आसा. तिसरी बातमी म्हळ्यार आयज मडगांव पालिकेची बसका जाली. तेतून विशय म्हणले की मडगांव पालिकेच्यो कांय फायली गायब आसा आनी हे उक्ताडार आयले आयच्या बसकेन. आनी
पालिकेचो जो नगराध्यक्ष आसा त्यांनी मुख्याधिकाऱ्याक निर्देश दिले की परतून असे प्रकार घडत जाल्यार पोलिसान डायरेक्ट कागाळ करची म्हणून पालिकेचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान मुख्याधिकाऱ्याक निर्देश दिल्या. ह्यो पुराय तुमकां सविस्तर बातम्यो आमच्यो 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. उत्तेजन आमकां 3 म्हत्वाच्यो बातमी दिल्ल्यो आसा. तशीच म्हाजे कडेन एक म्हत्वाची बातमी आसा ती म्हणल्यार जे दूधसागर धबधब्यार वचपाक पर्यटक येताले तांचे कडेन जे टॅक्सीवाले आसा ते लुटमार करताले आनी ह्या प्रकरणाचेर आतां खंय तरी आळाबंद हाडला आनी जे टॅक्सीवाल्यान ज्यो सेवा आसलेल्यो त्यो आतां विस्तारान सारक्यो केल्या. म्हणल्यार पयले पर्यटकांक कॅश कावंटराचेर 3,500 भरचे पडटले आनी त्या जिपींतल्यान 7 जाण वयतले. उपरांत रान खात्याची जी गेट क्रॉस केली की थंय 100 रुपया दिवचे पडटले आनी लायफ जे जे लायफ जॅकेटा खातीर 40 रुपया भरचे पडटले. अशें करून आतां ती स्ट्रीमलायन केल्या. आनी जी दुसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार सकाळी मोर्जे हांगा 7 वरांचेर जी पणजे कदंबा बस येताली ती अचकीत बंद पडली आनी हे खातीर जे प्रवाशी कामाक येताले त्या बसींतल्यान तांकां त्रास जालो. सो सरकारान अश्यो ज्यो 35-30 वर्सां फाटल्यो बसी आसा त्यो धाडच्यो न्हू अशी लोकांची मागणी. जी बसीची सोय आसा ती बऱ्यांतली बरी करच्यो. ह्यो आमच्यो ज्यो सब एडिटर एंकर्स आनी रिपोर्टरांनी ज्यो बातम्यो तुमच्या मेरेन पावयल्या त्यो विस्तारान तुमी 7 PM बुलेटिनान मुजरत पळोवच्यो. हांव उशा जरावकर, कॅमेरामॅन हर्ष नळेकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ताच्याकडे न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.